नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोमॉर्बिडिटीचे दुयेंती एकार एक मरत आसात अशे दुयेंतीक जीएमसीत अजून उपचारांची व्यवस्था ना। जीएमसीत खासा वॉर्ड आरक्षीत दवरपाची मंत्र्याची घोषणा करून जाले कितलेच दीस। आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊची भलायकी हुस्क्या भायर। एम्साच्या दोतोरांची टीम चेकअप करून दिल्ली। सुदीन उत्पलाक कांय दिसांनी डिस्चार्ज। दोगूय ठीकठाक। चर्चिलूय मणिपालांत। फाटल्या 24 वरांत कोरोनान 8 जाणांक मरण। सचिवालयांत कोरोनाच्यो केशी वाडल्यो। कांय दीस सुटी दियात। स्टाफाचो कामाचेर बहिष्कार। कोरोना दुयेंती 13,000चेर 3,838 एक्टिव्ह केशी। भगत सिंग कोश्यारी कडेन गोंयच्या राज्यपाल पदाचो ताबो। राजभवनार कोंकणीत सोपूत। कोश्यारी कडेन महाराष्ट्रा सयत गोंयची जबाबदारी। आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकाक निरोप। डिजिटल पेमेंटांनी गोंय सरकाराचो मोठो घाळपणा। सरकारी वेबसायटीर लोकांचो डाटा असुरक्षीत। हॅकर्सांच्या हातांत कोलीत। GIT म्हणटा डिजिटल प्रायवसी साल्वार करात। आणि केंद्राचो नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सीक पावटो। रेल्वे बँका सारकेल्या नोकर भरतेक NRA घेतली परीक्षा। प्रत्येक जिल्ह्यात परीक्षा केंद्र। एकूच सिलेबस। गोंयकारांकय मोठी संद। कोमॉर्बिडिटी आशिल्ल्या कोरोना दुयेंतींक जीएमसीत अजून उपचारांची व्यवस्था जाल्ली ना। कोरोना जाल्ले कोमॉर्बिडिटीचे दुयेंती दिशी दिशी एकार एक मरत आसात। अशा दुयेंती खातीर जीएमसीचे कांय वॉर्ड खास राखून दवरतले आनी थंय तांचेर उपचार 1-2 दिसां सुरू जातले म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजितान कांय दिसां फाटीं सांगिल्लें। गोंयांत कोरोनान मरण येवप्यांचो आंकडो दिसपट्टो वाडत आसा। मरण येवपी चडशे जाण हे कोमॉर्बिडिटी म्हळ्यार हाय प्रेसांव, गोडेंमूत आनी हेर दुयेंसां आशिल्ले कोरोना पेशंट। अशा कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंटां खातीर जीएमसीत खासा वार्ड आरक्षीत करतले म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन फाटल्या शुक्रारा सांगिल्लें। 145, 146, 147. All the critical, extremely critical patients that are there will not be shifted from Goa Medical College to the ESI hospital, but will be given treatment under the supervision, as the Dean has come forward to say that this will be better handled as far as Goa Medical College is concerned. Also, patients of ESI that are highly critical will be shifted to this ward of between 145, 146 and 147, so that our interventionists and everybody will monitor, and our super specialists that monitor, so that the deaths that occur due to comorbidity is reduced. Our whole effort is to see that the comorbid situation of the patient is reduced, and we do not say that the death was due to comorbidity, but generally what doctor has well explained. But we need to act, and we need to see how best we are able to deal with the situation. फाटल्या शुक्रारा भलायकी मंत्र्यान कोमॉर्बिडिटी कोरोना पेशंटां खातीर वार्ड आरक्षीत करपाची घोशणा केल्ली। मात जमिनी परिस्थिती वेगळीच। भलायकी मंत्र्याच्या घोशणेक 6 दीस जावन गेले, मात अजून जीएमसीत कोमॉर्बिडिटी कोरोना पेशंटां खातीर 145, 146 आनी 147 वार्ड सुरू जाल्लो ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊची भलायकी हुस्क्या भायर। एम्साची टीम VIP दुयेंतीची वासपूस आनी चेकअप करून परत दिल्ली गेली। भाऊ सिम्प्टोमॅटिक कोरोना पॉझिटिव्ह सांपडिल्ल्यान मणिपालांत। बरोबर एम्साच्या ह्या दोगा दोतोरांचे टीमीन मोगोचो सुदीन ढवळीकार आनी पर्रीकाराचो पूत उत्पलाची भलायकी तपासली। चर्चिल आनी ताची घरकान्नय पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान मणिपालांत। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊची भलायकी तपासपा खातीर एम्सांतल्यान गोंयांत आयिल्ले 2 दोतोरांची टीम दिल्ली परत गेली। श्रीपाद भाऊ सध्या हुस्क्या मेकळो। भाऊचे भलायकेंत खंय उपचारा उपरांत सुदारणाय जाता। मोगोचो फुडारी सुदीन आनी पर्रीकाराचो पूत उत्पलूय पॉझिटिव्ह सांपडिल्ल्यान मणिपालांत आसात। ह्या दोगांची भलायकी बरी आसा। तांकां एम्साच्या दोतोरांनी तपासले। तांकां फुडल्या कांय दिसांत डिस्चार्ज मेळटलो म्हूण सुत्रां सांगतात। आमदार चर्चिल आनी ताची घरकान्न कोरोना पॉझिटिव्ह। दोगांय मणिपालांत आसात। दोगांच्यो हेर टेस्टी जाल्यात। रिपोर्ट अजून येवपाचो आसा। एम्साचे दोतोर ते आदींच दिल्ली वचूंक भायर सरिल्ल्यान ते चर्चिल आनी ताचे घरकान्नीक तपासपाक पावले नात। थिवेचो आमदार निळकंठ हळर्णकारूय कोरोना पॉझिटिव्ह। तो घरातूच आयसोलेशनात आसा। ताचे भलायकेक खंय सध्या कसलोच हुस्को ना।
मणिपाल हॉस्पिटलान कोविड-19च्या दुयेंतीं खातीर लागू केल्ले SOPची एम्साचे दोतोरांनी खंय तोखणाय केल्या. SOP अश्योच पाळूंक जाय. श्रीपाद भाऊचे मणिपालाचे ट्रिटमेंटात एम्साचे हे टिमीन खंय कसलोच बदल केल्लो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फाटल्या 24 वरांत कोरोनान गोंयांत एकूण 8 जाणांक मरण. गोंयांत कोरोना दुयेंतीचो आंकडो 13,000 तेंकलो. सध्या 3,838 एक्टीव केशी. वाडट्या कोरोना केशींक लागून कांय दीस सुटी दियात म्हूण सचिवालयांतल्या स्टाफाचो कामाचेर बहिश्कार. पणजे, मडगांव, मयां, पेडण्यां, फोंड्यां केशी वाडत आसात. कोरोनाक लागून चडशे सार्वजनीक गणेशोत्सव 1.5 दिसांचे. सचिवालयांत केशी मेळूंक लागिल्ल्यान बोवाळ. मागण्यो पुराय जातकीर स्टाफ कामार. So they said that they are putting a demand for to the CS. Okay, CS will speak. We have said for staggered timing or 50% of working. Then we have said sanitization of the department at least 2 to 3 times a day from by the housekeeping staff. Then we have asked testing of our staff who come in contact with the positive person. They have asked to give us the list whenever such thing happens, and they will coordinate and get it done. Okay. These are the things that they have assured. वाळपय भौशीक गणेशोत्सव सरकाराची SOP पाळून गणेशोत्सव 1.5 दिसांचे. रिपोर्ट आशिल्ले तेतून डिसायड जालें अशें की आमी आतां सगळे वाळपय आसा ते मॅक्झिमम 1.5 दीस आमी गणेश दवरले आनी तेंचे गणेश जाल्या पळय विसर्जन आसा पळय ते कमीत कमी लोकांनी विसर्जन करपाचें आनी टायमींग दवरला. दाबेगांव कंटेनमेंट झोन. मात फटको झरमे गांवाक. वाळपय वचूंक वाट ना. चवथीक तरी वाट दिवची म्हूण मामलेदारा कडेन पावले. पास जावचें पडटा. दाव्या दोनूय सायडीन एक गव्हर्मेंट हायस्कुला कडेन ब्लॉक केला आनी अदर सायड दुसरे कडेन ब्लॉक केला. आमचे आतां थंय हाल जाल्लेले आहात. धर्मे गांवाचे अक्षरशः हाल जाल्लेले आहात. जर हांगा वालपय येतलय मावशी पंचायतीक समज कडधान्य हाडटले जाल्यार जाणट्यांचे आमचे जाणटे जे आहा घरांत तेंचे हाल जाल्लेले आहात. DSS जे आमचे 60 इयर्स वयर जाल्ले DSS पयशे येयल्या तांकां वचोंक मेळना. गृह आदार बायलांक वचोंक मेळना. अक्षरशः जे कोण कामाक वयता ते आतां 4-5 दीस हेल्ड जाल्लेले आहात. आमी आतां डेप्युटी कलेक्टर गेल्ले सर नासलो. आमी मामलेदाराक आतां रिक्वेस्ट केल्या की एटलिस्ट आमकां चतुर्थी तरी बरी सेलिब्रेट करप. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचो नवो राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारीन बुधवारा राजभवनाचेर पदभार घेतलो. राजभवनार सांजे ताणें कोंकणीन सोपूत घेतलो. कोश्यारी कडेन महाराष्ट्रा सयत गोंयच्या राज्यपाल पदाची अतिरिक्त जबाबदारी दिल्या. आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलीक गोंयकारांक निरोप दिवन भायर सरलो. तो वतना मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष फुडारी, मुखेल सचिव आनी ज्येष्ठ अधिकारी पावले. गोंयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान गोंयाक निरोप दिलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, मंत्री मॉविन गुदिनो, सभापती राजेश पाटणेकार, मुखेल सचिव परिमल राय ताचे निरोपाक पावले. सत्यपाल मलिकाचेर मेघालयाच्या राज्यपाल पदाची जबाबदारी दिल्या. रेव पार्ट्यांक विटून स्वता सत्यपाल मलीक गोंयच्यान गेलो म्हूण आपाचो एल्विस गोम्स म्हणटा. नेल इन द कॉफिन जो म्हणटा लास्ट जे कारण असले गव्हर्नरान ह्यो ज्यो पार्ट्यो चलता जेन्ना लॉकडावन चालू आसा कॉमन मॅनाचेर लाटयो पडटा, कॉमन मॅनाचेर केसी बूक जाता, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करूंक ना, सेक्शन 144 पाळूंक ना, हाका लागून ज्यो केसीस जाता आनी हे वटेन पार्ट्यो चालूच आसा. 1 न्हय 2 न्हय 3 न्हय चालूच आसा की शेवटी हो गव्हर्नर हे पार्टीचे ड्रग जे चलता व्यवहाराचेर कंटाळून गोंय सोडून गेलो अशें आम आदमी पार्टी म्हणटा. आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकाक परत हाडात म्हूण काँग्रेसीचे धरणे. ते खंय राष्ट्रपती मेरेन विशय व्हरतले. आयज आमी हो सायलंट प्रोटेस्ट केला. दिस इज द बिगिनींग ऑफ अ प्रोटेस्ट. हेजे फुडें आमी ऑनलायन प्रोटेस्ट करतलो. वी आर गोइंग टू सेंड postcards from the people of Goa to the President of India to bring back the governor. आमी मागता प्रेसिडेंटा कडेन हो आमचो गव्हर्नर आसलो, लोकांच्या मोगाचो गव्हर्नर आसलो, ताका परत हाडचो, आमचे गोंय वाटावचें म्हणून. आज गोंयकारांच्यो भावना दुखावल्यो आसता ह्यो आज सोशल मिडिया वयल्यान दिसून येता. त्या सोशल मिडियाचेर जेन्ना गव्हर्नराची ट्रान्सफरीची जेन्ना बातमी आयली, जेन्ना लोकांनी जे रिएक्शन्स दिले तेजे वयल्यान दिसून येता की गोंयच्या लोकांक ज्या वेळार कोणूच वाली नाशिल्लो त्या वेळार ह्या गव्हर्नरान गोंयचो राखणदार म्हणून गोंयच्या रक्षणाचो प्रयत्न केल्लो. That the BJP, not only in Goa, everywhere, it doesn't believe in the constitution of India. It doesn't believe in values. There's no. हे सगळे मर्डर जाल्ले आसा ते मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी करून उडयले आसा.
गोयचो नवो राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारीचो सोपूतविधी बुधवारा राजभवनाचेर संपन्न जालो. कोश्यारी कडेन आतां महाराष्ट्राचो राज्यपाल आनी गोयचो अतिरिक्त राज्यपाल पदाची जबाबदारी. I now request the Honorable Chief Justice of the High Court of Bombay to kindly administer the oath of office to the Honorable Governor designate. भगत सिंग कोश्यारी देवाचे साक्षी सोपूत देतां की हांव गोंय राज्याचो राज्यपाल म्हणजे पदकार्य निश्चयेन निभायतलो आनी म्हाज्या सामर्थ्याची प्रकाशता करून संविधान आनी कायदो हाचे जतन संरक्षण आनी बचाव करतलो आनी हांव स्वता गोंयचे जनतेचे सेवक आनी कल्याणा खातीर ओपून घेतलो. गव्हर्नर हांच्यानी कोंकणींतल्यान शपथ घेतली. गोंयकारा खातीर खरोखरूच अभिमानाची गजाल आसा. आमच्या कोंकणी लँग्वेजीन तेंच्यांनी आयल्या उपरांत शपथ घेतली. हांव तेंचें स्वागत करता. सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन तेंचें स्वागत करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. डिजिटल इंडियांत मोठी घाळपणां. वेगवेगळ्या स्किमी सकयल सरकारी वेबसायटींचेर लोकांचो पेमेंट डाटा ऑनलायन स्टोर केला. हो डाटा हॅकर्सांक सहज मेळूं येता. लोकांचे फोन, ईमेल, बँक डिटेल्स असली माहिती हॅकर्साच्या हातांत वचपाचो धोको. सरकारान लक्ष घालून डिजिटल प्रायवसी साल्वार करची म्हूण गोवा IT प्रोफेशनल्स मागतात. गोंयांत वेगवेगळ्या स्किमींक खातीर मागीर ते DDSSY आसूं वा ऑनलायन बिलां आनी हेर पेमेंट आसूं वा लोन पेमेंट, लोकांची प्रायवसी सरकारी वेबसायटींचेर सुरक्षीत ना. हो डाटा काडून कोणूय हॅकर ताचो गैरवापर करूंक शकता म्हूण गोवा IT प्रोफेशनलाच्या वांगड्यांक दिसता. On August 16th, I renewed my DDSSY medical insurance policy at goaonline.com. On completion, I wanted to save the data for future reference, so I exported using the export tab on the web page. Well, I was not ready for what happened thereafter. Along with mine, data of other users on that particular day was saved to an Excel file onto my system. About 1,177 odd members had used the portal on that day. Data included name, email address, phone number, bank reference number, challan number, the purpose of transaction, whether failed or success. Well, I felt so insecure. How could a website of this nature be built in such a careless manner? Who is responsible for breach of privacy? Fraudsters, scamsters in today's day and age are breaking into highly secure websites, and this website was just a cakewalk for such people. I appreciate JITP's efforts to bring this to the fore. I hope this is sorted out at the earliest. सरकारान डिजिटल इंडियाक मुखार व्हरतना ऑनलायन फ्रॉड आनी हॅकर्सांची तकली खंय मेरेन चलता ताचो विचार करप गरजेचो. जाता तितले बेगीन सरकारी वेबसायटी आनी थंयचो गोंयकारांचो डाटा सुरक्षीत करचो म्हूण JITP वांगड्यांची मागणी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries. We bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions. No internet required. All in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822168979. वागातोर रेव पार्टीचे केशींत मुखेल आरोपी कपिल जावेरी आनी धरिल्ले शैलेश शेट्टीचे जामीन अर्जाचेर फाल्यां सुनावणी. शेट्टीक म्हापशें JMFC कोर्टान पुलीस कस्टडी दिल्या.
क्रायम ब्रांचीन कपिल झावेरीक जामीन दिवंक हरकत घेतल्या. ड्रग्स खंयच्यान हाडले तें खंय ताणें सांगूना. ताचे चवकशेक पुलीस कस्टडी जायच म्हूण आर्ग्युमेंट. ड्रग्स नॅक्ससा वेल्यान राजकीय शिगमो चालूच. Opposing bail application of accused Kapil Jhaveri, Crime Branch has contended that so far Kapil Jhaveri is not cooperating with the investigation and he has not disclosed the source of drugs. Crime Branch has further contended that Kapil Jhaveri has provided platform to the co-accused foreigner woman to sell drugs and there may be some other accused involved in the rape party case. The court will hear his bail application on Thursday. आणि दुसरी मजेशीर गोष्ट म्हणजे हे आता जे उलयता न्हू हांकां खरें म्हणजे थोड्यांक लज आसता भंय नासता, थोड्यांक भंय आसता लज नासता, पूण ह्या पक्षाक भंयूय ना जाला लजूय ना जाला. काल ताणें सरळ एक स्टेटमेंट केलो की विशाल झवेरीक अरेस्ट केला. आमी जाणा हो कोण तरी कपिल झवेरी म्हणून. आतां कपिल झवेरीचो विशाल झवेरी जाता म्हणजे जर तुमी पळोवंक गेले जाल्यार रॉय नायक वो रॉय रवी नायक न्हय अशें हो बीजेपीची मनीस सांगपी पळय त्याच पावलाचेर पावल धरून हे चल्ले. म्हणजे बीजेपीचो प्रिंसिपल सद्या कितें आसा बे के बे बे दुणे 5 बे दुणे 4 हो तांच्या प्रिंसिपलान बसना. बे दुणे 5 इतल्या लायकीचे तेंच्यांनी मॅथ्स बदललेले आसा, गुणाकार बदललेलो आसा आनी फुडाराक भुरग्यांक कितें शिकयतले तें आमी नकळो. तुम्हाला तिरुपती ही डिपॉझिट करपाची एक सोसायटी जी चालू आसा कांय ब्रांचीस गोंयांत जे आसा. आज गरीब लोकांचे पैसे सुद्दां जे त्या सोसायटीनी डिपॉझिट जाल्ले आसा ते सुरक्षीत आसा की काय हो आनीक एक प्रश्न उपस्थित जाता. आनी हे जे पयशे डिपॉझिट केल्ले परत ड्रग ट्रेड फंडिंगाक वयता काय ना होय एक प्रश्न उपस्थित जाता. खरेंच जर हिम्मत आसत जर क्रायम ब्रांचान ही सगळी एंगलां पळोवन हाचेर चवकशी जावपाक जाय आनी पॅरलली सायमल्टेनियसली एकाच वेळाचेर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोवान हाचेर ताबो घेवंक जाय आनी ड्रग एंगल आनी ते फंडींग खंय वयता तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. दिवाडेचो समाज वावुरपी रोहन हरमलकारान गोठली नावेली पंचायतींत कड्डण आनी बाकीचें सामान वाटलें. कोविडाक लागून लोकांचे काम धंद्याचे हाल जाल्ल्यान चवथीचे परबेक लोकांक आदार म्हूण रोहनान कड्डण वाटली. हे आदीं रोहनान कोविडाच्या महामारीत आदार म्हूण लोकांक सॅनिटायझर आनी बाकीचें तसलें सामान वाटलां. सोशल वर्कर ताणें जायते ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी ती गोयो इम्युनिटी वाडोवपाचें तें वांटलें. ताचे पयलीं आनी जायत्यो वस्तू वांटल्यो. तर ताका तुमची सगळ्याची काळजी आहा. तर ताणें अशें चिंतलें की हें थोडें आपूण घडटा ते प्रमाणे थोडें तुमकां सामान दितलो आनी आमचे ह्या दिसांनी गणपतीचें फेस्त आहा तर बरे भाशेन सगळें जावचें आनी सगळ्यांची भलायकी पासत मागचें म्हणून ताणें हे विचार करून आयज एक 4 वस्तू तुमकां हाडलेल्यो आहा. आणि खूप आमकां आदार जाल्लो मेळ्ळा. आमचो बाप रोहन तेणे आमकां सगळ्यांचे बरें केला, बरो विचार केला. हो गणेश चतुर्थीक मातसो खूब व्हडलो सपोर्ट दिला कित्याक इतल्या आतां आमकां पयशांची इतली गरज आसा आनी सगळे बिझनस आमचो सगळो सामको थंड पडलेलो आसा कळ्ळें न्ही. आनी पयशांची सामकी आतां कितें खर्च म्हटल्यार चवथीक आतां कितें तरी बरें कार्य आमचें वायदो व्हडलें कार्य आनी कार्याक आमकां खर्चाक तेणी व्हडलो उपकार दिलो. व्हडलो आमकां हो तेचो सपोर्ट आसा. देव बरें करूं. आनी आमची एक गणेश चतुर्थी म्हटल्यार व्हडलो उत्सव आख्ख्या गोंयांत तसोच व्हडल्या आमच्या देशांत. ताका लागून हो परतो परतो येना, वर्साक एकदांच येता. आनी आयज जायत्या लोकांक काम ना, लोकांक कामां ना, ताका लागून जायते लोक सफर जाता. हांवें अशें चिंतलें की आमचो आयज गणेश चतुर्थीचो उत्सवान की हे सगळें आमचें कडदान आहा तें सगळ्यांच्या घराघरांनी पावचें म्हणून. ताका लागून आनी म्हाका सोशल वर्क करपाची खूब बरी संवय आहा. ताका लागून हांवें चिंतलें की आमच्या गांवांत जे पयलीं आमचे गांव भाव आहा तांकां वाडटलो. गोवा डेअरीच्या दूदकारांक चवथीचें गिफ्ट. दुधाच्या प्रेसांत वाड. लिटरा फाटल्यान 3.5 फॅटाचेर 75 पैसे. 5.5 फॅटार 1 रुपया वाड. 1 सप्टेंबरा सावन वाड लागू. दुधाचो मार्केट प्रेस मात आसो तसोच उरतलो. डेअरीन खर्च कपात करून सिंगल शिफ्ट करून लुकसाण खंय उणें केलां.
कोविडांत डेअरीचो मिल्क सेल 20% पडला. तुपाचो सेल वाडला. स्टाफाक 7th पे खंय डेअरी बरी फायद्यांत चल्ल्यारूच. कामाक नेट दिवंक म्हूण पंचायतीचो स्वताचो तंत्रीक विभाग सुरू करपाचो निर्णय सारको. PWDचे प्रक्रियेक खूब कळाव लागता. मंत्र्यान पंचायतींक आनीक अधिकार दिवपी स्वराज्य कार्य पद्दतूय चालीक लावची म्हूण आपाचो एल्वीस गोम्स उलयला. पंचायतीचे कांय आदले सरपंच पंचांकय पंचायतींनी टॅक्निकल विभाग केल्लो जाय. एक बरें पावल मारलां. हें केन्नाच येवंक जाय आसलें. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन कितें केलां की तांचे जे पंचायत लेवलाचेर कितें डेव्हलपमेंट जाता, चड करून बांदकामांचे बाबतींत जो डेव्हलपमेंट जाता तो पयलो तो प्रोसेस आसलो तो खूब लांब जातालें काम. आनी PWD अशें गुणोवन वर्सां वयतालें. ताणें तें सोंपेपण केलां. आपल्याच इंजिनियरांचो दर्जो वाडयला आनी टॅक्निकल सेल तयार केला. इट इज वेलकम. हें केन्ना पयलीं जावंक जाय आसलें. कित्याक हांव जेन्ना डायरेक्टर आसलो म्युन्सिपालिटीचो तेन्ना ते म्युन्सिपालिटी लेवलाचेर तर फूल फ्लेज काम बरे भशेन जाग्यार घातिल्लें तेन्ना. आनी थोडे दीस म्हजे कडेन पंचायत आसतना हांवें तें तेन्ना सांगलें की पंचायतींनी अशें जावपाक जाय. बट दॅट इज नॉट द पॉयंट. आम आदमी पार्टी म्हणटा 73rd एमेंडमेंटाचें तुमी कितें करता? कित्याक ते सगळे पावर तुमचे कडेन अशें घट घेवन बसल्या तुमी? खरेंच मंत्र्याक जर इंट्रस्ट आसत आनी ह्या सरकाराक इंट्रस्ट आसत तांकां ना पयलीं सांगता, पूण आसत जाल्यार 73rd एमेंडमेंटा प्रमाणे जे डेवोल्युशन ऑफ पावर्स आतां 73rd एमेंडमेंट आयल्लो केन्ना, पूण गोंय सरकाराक हितून इंट्रस्ट ना. तांकां ते पावर सोडपाचें ना, ग्रासरूट लेवलाचेर धाडपाचें ना. आम आदमी पार्टी म्हणटा स्वराज इज द ओन्ली थिंग. तितूंतल्यान ग्रासरूट लेवलाचेर सगळे पावर डिवॉल्व जावपाक जाय आनी गव्हर्नन्स म्हणटा तें सकयल्या लेवलांतल्यान लोकां पर्यंत पावपाक जाय. उदरगतीच्या कामां खातीर पंचायतींचो स्वताचो टॅक्निकल विभाग आसचो म्हूण घेतिल्ल्या निर्णयाक आजी माजी सरपंच पंचांचो येवकार. गव्हर्मेंटान आतां आमकां एक सर्क्युलर धाडला, न्यू सर्क्युलर रिगार्डिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ वर्क इन द विलेज. And I personally feel that we all should accept it. It's a good proposal what they have sent. आदी कितें आसलें पळय, कोणीच कामां जर कोत्तालीं घेतालीं पंचायतीन न्हू जाल्यार आमकां BDOन धाडची पडटा फायल. BDOन सर मागीर ती फायल वयताली PWD फॉर टॅक्निकल सँक्शन TS घेवपाक. आतां कितें जालां ज्या आमच्या पंचायत मिनिस्टरान सांगलां आनी बरें एक्सप्लेन केलां की हेचे फुडें त्यो फायली PWD आनी वयच्यो ना. त्यो फायली वयतल्यो डायरेक्ट पंचायतीन, डायरेक्ट पंचायतीन. आनी दुसरो सर आमकां नाल्यार AE टॅक्निकल सँक्शन दितले आनी तें टॅक्निकल सँक्शन करून परत फायल पंचायती घेतली. आनी आय फील इट विल बी मच इजियर एंड फास्टर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिवचल ITIंत पयलेच फावट ऑनलायन एडमिशनां. ऑनलायन जमना तांचे खातीर ITIंत हेल्प डेस्क आसा. नावेले चर्चीकडचे जंक्शनावेलो रस्तो परत पेड्ड्यार जाता म्हूण मडगांवचे शॅडो कावन्सिलान इशू केला. PWDन खंय एकदांच कितें तें जाग्यार घालचें. फोंडें प्रभुनगरांत पालसण कोसळिल्ले सुवातेर उपाय करचो म्हणून रवी मागता. अनलॉकांत गोंयभरच्यो एक खबरो. दिवचल ITIंत पयलेच फावट ऑनलायन प्रवेशिका सुरू. कोविडाक लागून नवी सुरवात. ऑनलायन एडमिशन आसा हे फर्स्ट टायम जाला इनिशिएट. सो वी टायड अप विथ JEL, Goa Electronics Limited, and they developed a software for online admissions. In view of this COVID pandemic, this was the need of the hour. And also we had instructions from Delhi DGT to make the admissions online instead of, because all these years we used to do manual admissions. Students used to come to a centralized venue and admissions and seats were allotted there. But this year we took this step in view of COVID pandemic. We have installed help desk here for students who are not familiar with the online form submission. So they even आमी तांकां help करतात. 4-5 help desk आसा. Our instructors, they guide them to upload the form. And thereby there is good response from outside also. People don't come here. Some of them who are computer savvy and all, they do it from home. So they तांकां information दितात. What trade to choose for, what they are eligible for which trade. थोडे भुरगे 8वी पास आसतात, 10वी पास आसतात, थोडे ओपन स्कूल आसतात. सो त्या प्रमाणे तांकां जी ट्रेड एलिजिबल आसा. And plus we give them information about what are the job opportunities. We trade केल्यार कितें फायदो आसा. And constantly at ITI also we are tying up with industries. नावेले चर्चीकडच्या जंक्शनावेलो रस्तो परत पेड्यार जाता. PWD एकदाच सारको उपाय कित्याक करिना काय म्हूण शॅडो कावन्सिल फॉर मडगांवचो प्रश्न. 21 तारखेर जुलायाचेर आमी हांगा येयल्ले जेन्ना हे रिपेर वर्क चल्ला कॉमेस केल्ले ह्या स्पॉटाचेर. आनी हे रिपेर वर्क आमकां खबर आशिल्लें की हें आनी उरपाना म्हूण. आनी ताका लागून आमी एक मॉकरी आसा म्हणून आमी एक सर्टिफिकेट प्रिपेर केल्ली PWD.
सर्टिफिकेट फॉर एक्सलंट इंजिनियरींग म्हण. कित्याक हे जितले पार्ट रिपेर केला ते प्रमाण म्हाका दिसता एक 3-4 किलोमिटराचो रोड जाता आशिल्लो. 50 पाट मायज जाले आसतले रिपेर करीत आहा फाटलीं कितलीं वर्सां. आनी तो हिशोब केलो जाल्यार एक 3-4 किलोमिटरा बरो रोड जाता आशिल्लो. पूण हेजो कारण कितें हें परतून हें जावपाक पिड्यार जावपाक हो रोड हो स्पॉट तें हें करपाक सोदनात PWD. पयलेंय म्हूण ट्रॅफिक आसतालेंच पूण हे ड्रेन्स क्लीन करपा सुवातेर हे हांगा कितले फावटी डांबर घालपाक रेडी तयार आसा. तांकां कसलो सुमार प्लेजर मेळटा हे परतून हांगा डांबर घालपाक ते आमकां कांय समजे काय मेळना. सो एक वाटेन तुमी म्हणटा कोरोना लागून एंटायर आमगेले फंड्स काबार जाल्या गव्हर्मेंट रडटा फंड्स ना म्हूण आनी हे परतून करपाक तांकां कसलो प्लेजर मेळटा. सो आमकां मागता की हेजेर एक परमनंट सोल्युशन काडचें आनी आमी लास्ट पार्ट सांगता हेजे मुखार आमी रिपेर करपाक दिवपाना. फोंड्या प्रभुनगरात पालसण कोसयल्ले देंगणाचेर उपजिल्लोधिकाऱ्यान उपाय काडचो म्हूण आमदार रवी मागता. म्हणजे एकदम धडेचेर येयल्ले आसले म्हणून फाल्यां कसो जाल्यार थंय आनी कितें जातलें थंय तशें घडची न्हू म्हण ताका आतां रिटेनिंग वॉलाची गरज आसा. ती रिटेनिंग बेगीन करची अशें हांवें कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर उलयलो आनी डेप्युटी कलेक्टर सांगला आपूण ते टीम धाडटा. कारण हांव काल गेल्लो आयज सकाळी PWD इंजिनियरींग गेलो आनी इंजिनियरान सांगलें कशी ती रिटेनिंग वॉल घातल्यार आनी तितून माती घालून जर पडली कसो जाल्यार तें उरूंक शकता काय जायना मागीर. पूण रिटेनिंग काँक्रीटचे हॉल जावपाक जाय म्हणून तेच आतां मागीर डेप्युटी कलेक्टर मनीस धाडले न्हू कोणें केलां ते प्लॉट सारके आसा पंचायती सारकें लायसन्स दिलां हें सगळें तांकां पळोवचें पडटलें. म्हणजे हें लायसन्स कोणें दिलें आनी कशें दिलें लिगली आसा इलिगल आसा डाउनटाउन मदली चूक आसा पंचायती चूक आसा तें ठरयतलो तर डेप्युटी कलेक्टर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यानी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर फेसबूक प्रुडंटाचो ॲप टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲप प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. फॉलो प्रुडंट स्टे होम स्टे सेफ पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries. We bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions. No internet required. All in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822 168979.